गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार। हांव श्वेता गांवकर, पळयात खबरो विस्तारान। उदक सांठोवन दवरप गोंयांत गरजेचें जालां, कित्याक तर येवपी दशकांत उदकाचो उणाव जातलो असो अदमास जायत्या तज्ञांनी काडला। गोंयांत ताजें उदक मोठ्या प्रमाणांत मेळटा, घराघरांत नेमान उदक पावतलें। इल्लें सुद्दां उदक फुकट वयचें ना हाचे कडेन PWD आनी WRD लक्ष दितली। PWD मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें, आयकात। We have seen a lot of issues in a very small state. If we all see, as part of our engineering, I have seen a lot of old or ex-PWD engineers here, retired engineers, present engineers. Before I could come to this function here, we had a small meeting with PC and the team. But I have said that I have taken over as PWD for the last 1.5 months, 2 months now almost. Where Goa being a state of abundant water, I know there are ways and means of giving this abundant water in the form of drinking water supply to every household, which all our team is vying to do so. Today they have been felicitated at my head by IVA for doing continuous work during the COVID times when everybody else was fearing for their lives and staying at home. Their efforts were there, which we all recognize them today, and I thank IVA for recognizing their efforts. It is not only the individual executive engineers who have taken the award, but the entire team, right from the pump operator or the chlorine injector installed inside for treating the water. But still we have much more ahead in giving, as I tell PC always when I meet him, that we have to see that we have to give continuous water to the people of Goa, and in the form of almost 24 hours water supply. I know that the team, the previous engineers have been working, the present engineers are working, but we all have to set a goal, which I have requested PC and his team, including CE and his entire team, that over a period of next few years, we should strive to give 24 hours drinking water to the people of Goa. Not that we are not giving in some places, we have achieved it in some places, but there are some places we still have to achieve. Taking forward, there comes WRD, who gives us a source of water for pumping and then treating the water. Now there is always a contention that, as a fear, as PC also in his statement has made, that in the next few years, maybe another 15 years or 10 years, we will have a lot of shortage of drinking water. And what are we going to do? And I think with the regeneration of the river, which was there for almost 30-40 years, and reviving this water with engineering techniques, all the techniques have been shared by engineer LRC, where he has experienced and told how he has gotten life out of a dead river. God has abundantly, as of today, given us a lot of rainwater, and we have various means of ways of storing it. But I think we still have lots more to do towards conservation. As part of environment, we are identifying wetlands in the state of Goa. We have identified a few, trying to protect them. We have identified over a period of time, and hopefully by the end of this year or next year, we will have to identify technically the entire wetlands of the state of Goa, so that they are protected. Along with that, the water bodies are also protected. भारतात आयज 3962 नवे कोविड दुयेंती सांपडले। 26 कोविड पेशंटांनी निमणो श्वास घेतलो। भोवतेक वाठारांनी कोविडाचे निर्बंध कमी करता थंय आसा। देशांतल्या कांय वाठारांनी आनीक एक कोरोनाचे लाट निर्माण जावपाचो भंय निर्माण जाला। फाटल्या सप्तकांत गोंयांत कोविडाचे दुयेंती वाडल्यात। शुक्रारा राज्यांत 50 दुयेंतींची नोंद जाली। फाटल्या सप्तका सावन राज्यात कोविड-19 दुयेंती वाडपाक लागल्यात। राज्यात काल 50 पॉझिटिव्ह दुयेंती मेळ्ळ्यात। पॉझिटिव्हिटी रेटय 6.39% वयर पावला, जाका लागून भलायकी सेवा संचालनालयान लोकांक मास्का घालपाक आनी उरिल्ली वासिनां घेवपाक सांगला। गोंयांत 24 वरांत 50 नवे दुयेंती, 98.35% बरे जाले। 782 जाणांचे अहवाल तपासल्यात, 217 सक्रिय दुयेंती।
भारतात पहिलीच्या कोविड ल्हारांचो सुरवेचो हॉटस्पॉट आशिल्ल्या महाराष्ट्रात परतून कोविड दुयेंती वाडपाक लागल्यात. या सप्तकात पॉझिटिव्हिटी रेट 8% पावला. मुंबय फाटल्या म्हयन्याच्या तुळेन मे म्हयन्यात हॉस्पिटलांत ॲडमिट जावपी दुयेंतींचो आंकडो 231% वाडला. मे म्हयन्यात फकत 215 जाणांक हॉस्पिटलांत व्हरून घातिल्ले. पूण आतां ह्या व्हायरसाक लागून प्रशासन भियेला. फाटल्या 24 वरांत 3962 नवे दुयेंती. 24 वरांत 24 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.89%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.77%. केंद्रान महाराष्ट्र, केरळ, तेलंगणा, कर्नाटका आणि तामिळनाडू या 5 राज्यांक कोविडाचेर आळाबंद हाडपा खातीर खर पावलां उबारपाक सांगला. भलायकी मंत्रालयान राज्य सरकाराक 3 जूनाक ते विशींचें पत्र धाडलां. खर नदर दवरात आनी योग्य ती जतनाय घेयात अशें मंत्रालयान सांगलां. संवसारभर लोकांनी कोविडा बरोबर जगपाक सुरवात केल्ली. अशें आसतना लेगीत ओमिक्रॉन सारकिल्ले संसर्गजन्य व्हेरियंट अजूनय चीन, न्यूझीलंड, तैवान सारकिल्ल्या सुवातांनी नवी ल्हारां वाडत आसात. चीनांतल्या शांघाय आनी बीजिंग शारांनी खर आळाबंद हाडपाचे यत्न चल्ल्यात. अशें आसूनय नवे दुयेंती मेळपाक लागल्यात. हाँगकाँगांत नवे व्हेरियंट सुरू जाल्ल्यान कांय खर निर्बंध चालीक लायल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारत कांय वर्सां भितर विकसीत जावचो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मोख. देशाचे 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचे दिकेन मार्गक्रमण चालू आसा. हें करतना अन्न, वस्त्र आनी आलाशिरो ह्यो 3 गरजो लक्षांत घेवन मोदी सरकारान 80 कोटी लोकांक फुकट रेशन आनी 5.5 कोटी लोकांक घरांच्या रुपान आलाशिरो दिला. येता त्या कांय वर्सांनी हो आंकडो वाडूं येता. भाजपाचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. नरेंद्र मोदी सरकाराच्या 8 वर्सांच्या वावराची म्हायती दितना सुभाष शिरोडकार उलयतालो. दक्षिण गोंय भाजपान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीत नरेंद्र मोदी सरकारान फाटल्या 8 वर्सांत चालीक लायिल्ले उपक्रम, येवजण्यो आनी निर्णयांची म्हायती दिली. सुभाष शिरोडकारा सयत नावेलीचो आमदार उल्हास तोयेकार, आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार आनी भाजपाचे हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. जागतीक पातळीचेर भारत देश जो आसा, जो आतापर्यंत ताचे कडेन डेव्हलपिंग कंट्री म्हणून पळयतात, तो देश उंचल्या पावड्यार व्हरपा संबंदी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी ही कमिटेड आसात. आणि म्हणूनच फाटल्या 8 वर्सांचो त्यांच्या कार्याचो आढावो घेता आसतना आमी ही पार्श्वभूमी विसरूंक शकनात की तांचे ध्येय आसा, तांचे तत्व आसा, तांचो ध्यास आसा की भारत देश जो आसा पळय हो एक डेव्हलप्ड कंट्री करपाचो. मुखाल्ल्या काही कालावधीत भारत देश जो आसा, तुमचो आमचो जो देश आसा, तो भावनेन, कार्यान, तळमळीन हो डेव्हलप कंट्री ह्या स्थानाचेर व्हरपाचो. ह्या पार्श्वभूमीचेर फाटल्या 8 वर्सांक नरेंद्र मोदीन जो ध्यास घेवन काम केल्लें आसा, ते कामाचो आमी नियाळ घेतलो जर जाय जाल्यार म्हाका अशें म्हणत दिसतलें, आनी तातूंत वावगे कांय आसचें ना, की तांणी सगळ्या क्षेत्रां भितर जो कितें न्याय दिवपाक जाय तो न्याय दिला. आनी त्या खातीर मागीर प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्यांतले कार्यकर्ते, प्रत्येक राज्यांतली आम जनता हे सगळ्यांक ताणें कामां लायिल्लीं आसात. काही क्षेत्रां भितर जागतीक उच्चांक जे आसा पळय न्ही, ते आमच्या भारत देशांत आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी निर्माण केल्ले आसात. उदाहरणार्थ आमची इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही, $5 ट्रिलियन अशें आमी म्हणटात, पूण त्या नजरेन आमी वचपाक लागिल्ले आसात. त्या नजरेन आमचें मार्गक्रमण चालू आसा. 80 कोटी लोकांक करोनाच्या दुर्गम अशा काळात 80 कोटी लोकांक, कुटुंबांक अन्नधान्य जे आसा पळय न्ही ते मोफत दिल्ले आसात. अजून ते चालू आसा. मुखाल्ल्या सप्टेंबर पर्यंत चालू आसतलें. आणि जावं एखादी पंतप्रधानांच्या मनात आयले जर जाय ते ताज्याय मुखार 2022 आनी 2023 सुद्धा चालू उरूंक शकता. लक्षात घेयात, हो इतलो मोठो प्रांत, इतलो मोठो देश, जगात 2 नंबरचो देश चायनाच्या खालोखाल, पूण हांगसर एक सुद्धा भूकबळी जालो ना. करोनाच्या पार्श्वभूमीचेर आमच्या देशा भितर भूकबळी जालो ना. आनी ताजे पुराय श्रेय जे आसा पळय न्ही ते नरेंद्र मोदी आनी तांणी राबयल्ल्या ह्या स्किमीक वता. अन्न, वस्त्र आनी निवारा, अन्न जे आसा पळय न्ही तांणी ताची काळजी घेतली, 80 कोटी लोकांक दिले. निवारो जो आसा पळय न्ही तो निवारो जवळ जवळ 5.5 कोटी लोकांक घराचो आसरो दिलो.
जे लोक फुटपाथीर न्हिदताले, जे लोक एखादी शेतीच्या मळार वचून न्हिदताले, जांकां जागो नाशिल्लो, जे कोणाल्या दुसऱ्याच्या पडवीन न्हिदताले, असे कित्येक लोकांक, आनी जेन्ना हांव कित्येक म्हणटा ते जवळ जवळ 5.5 कोटी लोक ह्या लोकांक घराचो आश्रय दिवपा संबंधी आमचे नरेंद्र मोदी आसतात तांणी फुडाकार घेतलो. आनी म्हाका तरी आशा आसा की मुखावेले 2-3 वर्सां भितर जाका जाका आधार ना, निवारो ना, त्या प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक कुटुंबाक निवारो दिवपा संबंधीची तांची वाटचाल आसतली. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. धर्मीक भावना दुखोवपी भाजपाची म्हणयारी नुपूर शर्माक बेगोबेग अटक करून तिचेर कारवाय करात. मुस्लीम समाजाचे वतीन पणजे पुलिसांक निवेदन भेटयलां. गोंयच्या मुस्लीम भावांनी मागलां. भाजपा स्वताक सेक्युलर म्हणटा. हो पक्ष खऱ्यांनीच सेक्युलर आसा जाल्यार तांणी नुपूर शर्माक पक्षांतल्यान काडून उडोवची अशेंय तांणी आव्हान केलां. भाजपाची म्हणयारी नुपूर शर्मान एका टीव्ही चॅनला वयले मुलाखतीत महम्मद पैगंबरा विशीं हरकत घेवपा सारकी उतरां वापरिल्ली. तिका अटक करून खंय कारवाय करची अशें मागपी निवेदन कांय मुस्लीम भावांनी पणजे आनी मडगांव पुलिशेंत दिलां. पुलिशेंत कागाळ दिवन आयल्या उपरांत सरफराज मिडिया कडेन उलयतालो. आयकात ताका. आयज हांगा आयल्या 4 दीस पयलीं 27 तारीखेक मरे एक लेडी आसा दिल्ली BJP स्पोक्सपर्सन नुपूर शर्मा, तेणी एक मिडियाचेर इंटरव्यू करतना शी गेव एन डॉक्युमेंटरी कमेंट अगेन्स्ट आमचो मोहम्मद रसूल प्रॉफिट आपूय. शी गेव सम बॅड कमेंट्स ऑन हिम एंड ऑल दॅट. सो आमी तेका लागून ऑल ओवर इंडिया whatever she said, even we can't say what she said right now. It's about we can't think also because आमकां मरे from ल्हान म्हणून आमकां शिकयता मोहम्मद is our like a beloved father, baby Aisha Razatullah, she's like a mother's girl, so we can't think anything bad of them and all that. So she said something bad and all over India we are gone everywhere, Maharashtra, Karnataka, आमी सगळे तेंचे नांव कंप्लेंट केल्या, इवन मारगांव आमी कंप्लेंट केल्या आनी आमी पुलिसांक हांगा रिक्वेस्ट करता बाबा तुमी बेगीनचे बेगीन एक्शन घेया. अरेस्ट दिस वन द IPC अंडर सेक्शन ऑफ 153A, 155B, 295A, 298, 505. भाजपा धर्मामदीं दोशी घालून सामाजीक एकचार इबाडपाचो यत्न करता असो आरोप करताना पुलिसांनी निवेदनाची दखल घेतली ना जाल्यार परत व्हडलें आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. आयकात. These people, BJP government, are only to spoil the peace and harmony of our Indian, of our Hindu and brothers and Catholic brothers, Muslim and sisters, and all they are spoiling it. So we are requesting everyone to as soon as possible accept this and arrest her. And I just request the BJP, if you are not communal, so you have to resign, take a resign or remove नुपूर Sharma out of the BJP. जाल्यार देशभर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या सगळ्या शाखांची बँक खाती अर्थीक गुन्यांव विभाग संचालनालयान सीज करपाचे कृतीचो निशेध उक्तावपा खातीर शुक्रारा मडगांव पालिका चौकात आंदोलन करपाचो यत्न केलो. पूण परवानगी घेवंक ना अशें रजाव दिवन पुलिसांनी तांकां आडयले. परत परवानगी घेवन आंदोलन करतले, गरज जाल्यार सुप्रीम कोर्टात वतले, PFIचो शेख अब्दुल रौफान सांगले. काल आमगे ईडीन इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटान जे आमगे अकाउंट फ्रीज केल्लो तेज बद्दल आज ऑल ओवर इंडिया लेवलाचेर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियान प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केल्लो. पूण हांगा काल आमी इन एडवान्स लेटर दिल्ले आसतना थंयच्यान इंटिमेशन दिल्लें कितें लॉ एंड ऑर्डर कितें बी जावपा जायना म्हणून पुलिसांक इंटिमेशन ऑलरेडी दिल्लें, आमकांय लेटर दिल्लें. पूण आज दनपारां आमकां एक नयें लेटर मेळटा कितें तुमी जे बी हांगचे जे बी कन्सल्ट डिपार्टमेंटा कडेन या खंयच्यान कितें घेवपाचें घेतलां हें ना तें ना म्हणून आमकां थंय 3 वर पसून कलेक्टर ऑफिसान डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांतल्यान पुलीस डिपार्टमेंट डेप्युटी कलेक्टराक भोंवडायले गेले आनी कांय दिलां. आतां आमकां डिवायस-बीन हें समजलें कितें तुमी परत एप्लाय करात आनी हो प्रोटेस्ट आयचो कॅन्सल करून परत करात, तेमी दिवपाक तयार आसा म्हणून. पूण आमकां अशें दिसता कितें हें बेश्टी एक गव्हर्मेंटाचें आनी गव्हर्मेंटाक कोणाक खूश करपाचें सगळें कार्य आसा. आमगे जे बी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटान जे अकाउंट जे फ्रीज केला एक अनकॉन्फिडेन्शियल आमगे सगळें क्लियर आसा आनी IT डिपार्टमेंटाक वर्सा आमी सगळें हें आमगे क्लियर आमी मेसेज हें दितात, फायल करतात. तरी आसतना हें केल्लें आसा हेजे बद्दल आमी वयर सुप्रीम कोर्टान बी वयतले, खंय खंय वचपाचें लॉचेक घेतले. या डेफिनेटली वी वील एप्लाय अगेन आनी वी वील डू हेज्यान व्हड आमी प्रोटेस्ट करून दितात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.
तरणाट्यांनी मांडवीत आयज पेंवपाचो घोस्त काडलो. आमिगो स्विमींग क्लबान आयज मांडवीत पेंवपाचो उपक्रम घडोवन हाडलो. वेगवेगळ्या वाठारांनी वांटेकार जाल्ल्या स्विमरांक प्रोत्साहन मेळचें म्हूण पेंवप जाल्या उपरांत ट्रॉफी आनी प्रमाणपत्रां भेटयलीं. पळयात. Lot of potential for swimming. I appeal the parents. If your children have started swimming, let them, please encourage them. Let them go to that extent. Today you have crossed the river Mandovi. It is not easy crossing the river Mandovi. I am not a swimmer, but I can feel the undercurrents. It's very difficult. Similar events are held at the international level. You know the English Channel? Yeah. It's a great swim which is conducted every year, and it's not easy. It is 14 degrees temperature in English Channel. It is 29 kilometers. It takes about 7 hours to cross the English Channel, and you have to do lot of practice, lot of dedication. So I'm very happy that parents, the organizers have put up this event. I hope they do continue with this, and I wish everyone a great success in your career. At the same time, I am very happy to know many of the students, they are very they are also excellent in studies. Please keep it up. I am also happy that one of the parents had also swam the event. Very encouraging, very nice. Please keep it up. Event crossing the Mandovi River by 13 swimmers has taken place. There were different categories, and this event we have been organizing annually, but due to COVID we were not able to do it. Amigos as well as the other swimming associations, they have been doing such programs every year. The aim of this program is that we are encouraging the youngsters to come up in swimming. You know, we have variety of sports in Goa as well as the nation also, but we are not able to make mark at the either at the national level or the international level. But Goa being a place where we have got plenty of water, there are water bodies, there are rivers, there are lakes, and we have got festival of waters. So that is the reason we are encouraging people to come out, learn swimming, and make yourself available for national events. That is the motive behind it. We will be distributing prizes to those who have participated. Okay. How was the experience? Good. Was it deep? Not deep. So did you? How did you practice? First we gone for practice in Asana. Okay. So what do you want to become swimmer? Okay. Next one. Yeah, you. Wait. It was good, fun. So after 2 years you are swimming? Yes, Okay. So still there. Okay. How much tired you felt? I felt a bit, but I didn't feel completely tired. It wasn't that tired. Okay. So what are the steps you take to practice this now? The steps I just practice every day. I go to cafes swimming, and I do. Okay. So in the deep river now, you didn't get afraid to swim? No, it wasn't a feeling, especially because of there were lifeguards, etc. There was nothing to fear of.
गोंयांत मान्सून अजूनही पावपाचो आसा. राज्यांतल्या कांय वाठारांनी मातसोसो पावस शिवरिल्ल्यान हवामान सुकें उरलां. आयज कांय वाठारांनी गडगडा सयत कमी चड प्रमाणांत पावस पडटलो. हवामान खात्याचो अदमास. आयज चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.